हांव फेबियन डिकॉस्टा रावतां कोटा शांदोळ. आयज हांव तुमचे मुखार ह्या कोर्साक लागून झुजूंक फुडें सरलां, कित्याक म्हाका अनुभव आसा फुडाराक कितले त्रास आमची भुरगीं भोगतलीं पयलीं. हांव एक तारवटी आनी के वेळार हांव आमच्या तारवट्या लागीं भाव भयणां लागीं मागतलो आसलो ह्या एज्युकेशनाक तुमी सपोर्ट करचो, कित्याक तारवटी आमी एकलो वेता एकलो येता, एकलो वेकेशनाक आसता, एकलो सर्विसीक आसता, एक बारार आमी मेवनात. पूण आमी हे एज्युकेशनाक पयलेच फावट एकठांय मेवतात. तर म्हजी विनंती उलो म्हजो काळजांतल्यान सगळे तारवटी भावांक, तुमी रस्त्यार येवन पर्यान एज्युकेशनाक सपोर्ट करूंक पडल्यार सपोर्ट करचो. ना तर कितें जातलें सांगता म्हजो भाव, मनी इज नॉट एवरीथींग. एका दिसाक आमची भुरगीं आमचे लागीं विचारतलीं, दाडा तुवें जायते दुडू जुळून दवरल्यात, पूण आमचे भलाकीचें कितें केलां? कित्याक आयज न्हू तर आनी फुडले पिळगेक हें भरपूर माल पडटलें. तर हे वेळार आमी चांदोकार वा गिड्डोलकार कशे झुजचे न्हय, पूण गोंयकार कशे झुजून आमी एज्युकेशनाचेर जैत उरया. आनीक आमकां गोंयचो मोग आसा जाल्यार जरूर आमी हें जैत जिखतले. विवा गोवा.